तारोनातून खोलोप दोनिया जिवितातून सोरू दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय तुज्या राजान व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसयो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे पिटीन. आयज आमी दोबाजीक परब मनयता देवाचो पूत मनीस जावपाची विसबी एनाउन्सिएशन. रीत भाशेन देवाक दिनवासी आर्गां दिवया हे परबे पासत आनीक जेजू सोडवणदार जावन मनशां मदें आयलो देखून देवाक आर्गां दिवया. ह्याची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या दोमिंगो रुफिनो डिसुजा हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता लेगाद पाप साहेब फ्रांसीस बरो जावन परतून आपल्या घरा पावला देखून देवाक आर्गां दिवया आनी ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात इग्रेजा एंटनी फेर्नांडीस आनी फामील, एलेगांजा सॅम उमेन आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. ह्या दिसांनी आमची गोंयची एसेंब्ली चालू आसा. मागुया कृपा आनी बळ आमच्या सगळ्या वेंचून काडलेल्या आमदारांक आनी मिनिस्टर आसात तांकां. तांणी बरे ते निर्णय घेवंक, फोटिंगपणां पयस करूंक, लोकांक फटोवपाचें सोडूंक आनी जें कितें चुकीचें आसा तें निटायेर घालूंक आनी जें कितें बरें आसा ताका तांणी पाठिंबो दिवंक ह्या सगळ्या आमच्या वेंचून काडलेल्या आमदारां पासत मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. तुज्या भावा भयणीनो, देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. देवाची खेरीत येवजण आमची सोडवण करचे पासत देव मनीस जाता. हें केदें व्हडलें देणें आनी हें देणें आमकां मेळचे पासत आंकवार मारीन होय म्हणलें. आंकवार मारी खालती जाली, आंकवार मारीन आपलेंच समर्पण केलें. जायते फावटी आमी हें सोत मानून घेवंक चुकल्या आनी ह्या भावार्थान आमकां वांटो मेळ्ळा आसतनाय आमी तें आमकां लागून आसलेल्या भाशेन केलां वो आमी नेणार कशीं जियेल्या. असलें आमच्या चुकीचें हे दिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवा कुंतसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. देवा सर्गीच्या रया, सर्पद्विदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता
एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या बापा, तूं भोव व्हरतो आनी तुका आटापूंक कोणूच शकना. तरूय तुजो सासणीक शब्द आंकवार मारेच्या कुसव्यान मनीस जावचो म्हूण तुवें येवजिलें. तो आमचो सोडवणदार, खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. जसो तो आमच्या स्वयंबाचो भागीदार जालो तशें सगल्या मनशांक ताच्या देवीक स्वयंबाची भागीदारां जावंक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायेस प्रवदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान आजारा कोणें उलोवन अशें म्हटलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाठारांतली, कोणींतली वो उंच सर्गावेली जावन. पूण आजाकान पुर्तिपाल केलो ना, हांव मागचो ना आनी सर्वेस्पराची परिक्षा कोचचो ना. तेन्ना इजायसान म्हटलें, आतां चीत दिवन आयक. दाविदाच्या गोरलांचेर मनशाची सोंसणीकाय तिल्लोली ती तुका पुरो ना. तुका आतां देवाची तूं तिळोक सोदताय. बरें तर सर्वेस्परूस तुका एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चली गोरबेस आसा आनी ती रोखडीच एका पुताक जल्म दितली आनी इनमानवेल म्हूण ताका नांव दवरतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावनी, हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. परतून म्हणुया, हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते हे केले. होम आनी बोलयो तुका मागूंक ना. तेन्ना हांवें म्हटलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. तुजे कुशीक हांवें पालो दिवचो म्हूण सासणाच्या गोरण्यांचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. तेवा सगळ्या म्हज्या काळजांत तुजे सुमतीचो हांव मोग करतां. आमचो जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रणीकपण व्हडले सभेन हांवें परगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपचो ना. हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुपीत दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वासपणाचो आनी सरवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडले सभेन चोमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वासपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. हेब्रावांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, पाडकुल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात. हेच पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या
कौल्यांचेर म्हजे विशीं बरयलोलें आसा ते प्रमाणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हें सोगोट समोरती प्रमाणे वोंपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पोले हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हे पोरी पयलीं बंदाबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खोशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद जाल्ल्यान आमकां पवित्राय मेळ्ळ्या. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जोय जोय. उद्गार उबी रावया. Sorvesporak, 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 soy soy. Sorvesporak, 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 soy soy. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो, ताची मोहिमा आमी देखल्या. Sorvesporak, 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 soy soy. Sorvesporak, 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 soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या गोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवूं नाका मारये, तुका तर देवा सवें कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्वराचो पूत म्हणटलीं आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या गोराण्यांचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्यांची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
भाव भयणीनो, कोरेजमाच्या काळाची दुसरी परब, दोबाचीक परब आयज. आमी सांत जुजेची परब केल्या 19 तारखेर आनी आयज 25 तारखेर देवाचो पूत मनीस जावपाची विसबी, एनान्सिएशन, इन्कारनेशन जें जावपाचें आसा, देवाचो पूत मनशाचें सैम घेता, ही व्हडली परब आयज आमकां. आनी जरी तर ही व्हडली परब जाल्यार भाव भयणीनो, मनशाचें सैम जें आसा ताका 2 बाजू आसा आयचे परबेच्या संदर्भान. पयलें मनीस सैम आमचें पातकी, आनी हें पातकी सैम जें आसा, ह्या पातकी सैमाक सोडवणेची गरज. कित्याक हें मनीस सैम पातकान पडलां आनी पातका वरवीं ह्या मनीस सैमाचेर मरण आयलां. आनी न्हयच फकत मनीस सैमाचेर, पूण मनशाच्या पातका वरवीं सगळे आख्खे रचनेचेर मरण आयलां. म्हणटच पातकी मनीस सैम. दुसरी बाजू ह्या आयच्या परबेच्या निमतान सोडवण मेळटा तसलें सैम हें. आनी ह्या सैमाक, मनशा सैमाक, आमच्या मनशा सैमाक जरी तर सोडवण मेळटली जाल्यार सोडवणदारान आमच्या सैमान येवपाक जाय. आनी हो सोडवणदार देव. म्हणटच खरो जिवो देव आमकां सोडोवपाक शकता. आमचेच भाशेन जे कोण मनीस आसात तांच्यांनी आमकां सोडोवपाक जायना. वो हे रचना जी आसा, हे रचनेच्यान आमकां सोडोवपाक जायना. ही सोडवण देवान दिवपाक जाय. जाल्यार देवाची येवजण देव पयस रावन ह्या मनीस सैमाक आनी हे रचनेक सोडोवपाक सोदिना, पूण खुद आपूण येवन आमकां सोडयता. देखून देव खुद हे मनीस सैम, पातकी मनीस सैम जें आसा तें आपलें करता, आपूण हें सैम घेता. म्हणटच देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. हें जेन्ना आमी म्हणटा, जितले फावटी आमी आमोरी कोत्ता तेन्ना हें म्हणटा तेन्ना आमकां हो भावार्थ खोल जावपाक जाय की देव आमच्या सैमान भितर सरला, आमचें सैम सोडूंक, सोडवण दिवंक. आनी दर एके मिसाचे भेटीन भाव भयणीनो, आमी जेन्ना भेटवणी करता तेन्ना आमी पळयता यादनीक कालसीन सोरो आनी उदक घालता. आनी कालसीन सोरो घालता तेन्ना एक धाकटो असो थेंबो उदकाचो घालता. आनी तेन्ना म्हणटा की जे भाशेन आमकां तूं आमच्या सैमान, देवी मनशा सैमान भितर सरलोय, तसोच आमकां तुज्या देव सैमान वांटो दी, आमकां वांटो मेळो. म्हणटच मनीस सैमान जरी तर देव भितर सरला आनी आमच्या मनीस सैमान ताणें वांटो घेतला जाल्यार आमकांय तो आपल्या देव सैमान वांटो दिता. आनी ही आमची सोडवण. तर देव सैमान जेन्ना आमी भितर सरता तेन्ना सगळे तरेचें वायट, सगळे तरेचें पातक, मरण हें सगळें पयस जाता. आनी तें करचे पासत भाव भयणीनो, आंकवार मरेची देख आमी घेवपाक गरज. देव मनीस जावपाक आंकवार मरेची खोशी गरजेची आसली. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. ही उतरां म्हणून मारयेन आपणाचें समर्पण केलें. इल्लेशें, ओद्दें, थोडें न्हय, पूण आख्खें. परफेक्ट सबमिशन, परफेक्ट सरेंडर. ह्या तिच्या समर्पणान आमकां सोडवणदार आयलो. ह्या तिच्या वैखारान आमकां सोडवणदार आयलो. जाल्यार तिचे सारकी आमी जातल्यो जाल्यार तिणें केलां तेंच आमी करूंक गरज. देखून आयच्या जबाबान आमी म्हणलां, हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. ही उतरां सोडवणदाराची. जेजू सोडवणदार जेन्ना मनीस सैमान भितर सरता तेन्ना देवाची खुशी करूंक येता. म्हणटच देवाची खुशी जरी तर आमी करीत जाल्यार सगळें थाऱ्यार पडटलें. हे सोडवणेची खुणां देव आमकां जायते पावटी दिता. आनी हीच खुणां माग म्हूण आहाब राजा लागीं देवान मागलोलें, तूं माग, खुणां माग आनी हांव तुका खुणां दितलो. आहाब राजा आपले सगळे खालतिकायेन म्हणटा, ना हांव देवा लागीं खुणां मागचो ना, हांव देवाची परिक्षा करचो ना. कित्याक देव खरो आनी देव आमची सोडवण करता हें म्हाका थावें आसा. देवा लागीं म्हाका खुणां मागपाची गरज ना. पूण देव खूद खुणां दिता. कित्याक खुणां ना जाल्यार आमकां समजोंक येना. आमकां समजुचे पासत ही खुणां दिवंक हेंच आदी फुडें पवित्र पुस्तकान सांगून दवरलें
एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनीक देव मनशा मदें येतलो आनी ताका म्हणटले इमानुएल आमचे मदें देव. तर भाव भयणीनो, आमचे मदें देव जेन्ना येता तेन्ना आमी खुशी देवाची करपाक गरज. आनी देवाची खुशी करता हांव तेन्ना आमकां भासावणी आसा. हांस बोडव्यान जेन्ना आंकवार मारी लागीं उलयलो तिका नोमान केलें आनी नोमान करता आसतना म्हणलें तूं कुरपेन भरलोली, सोमी देव तुजे सवें आसा. आनी हींच उतरां आमी दर दिसाक जेन्ना नोमान मरे म्हणटा तेन्ना ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वापरून आमी मागणें करता. भाव भयणीनो, ही देवाची खुशी पाळलोली वस्तरी आमकांय हें शिकयता. आनी तातूंत जेन्ना तिणें वय म्हणलें तेन्ना भासावणी ही तुजे सवें जो बाळूक जल्मतलो तो देवाचो पूत, ताका देवाचो पूत म्हणटली आनी ताच्या हातान देव सगलें राज्य घालतलो. राजवटकी ताच्या हातान. दावीद पातशायाची राजवटकी ताच्या हातान. आहाब जी राजवटकी चलयता ती दावीद पातशायाचीच, जाल्यार ही राजवटकी ताच्या हातान घालतलो. आनी राजवटकी कित्याक? ही आख्खी पोरजा जी आसा हे पोरजेक, जे पोरजेक सोडोवपाक देव येता ती पोरजा ते पोरजेक शिकोवपाक जाय, ते पोरजेक राखपाक जाय, सांबाळपाक जाय, देखून राज्य चलोवप. तर आमच्या हातान जेन्ना ही जबाबदारी घातलेली आसा आयज आमचें राज्य चलोवपाक, आमी जेन्ना एकामेकाक विचून काडटा हें राज्य चलोवपाक, जाल्यार आमची दादागिरी चलोवपाक न्हू, फटोवपाक न्हू, पूण देवाची खुशी पाडपाक. जे भाशेन आंकवार मरेन खुशी पाडली ते भाशेन देवाची खुशी पाडूंक आमी तांकां विचून काडलेले आसात. वा आमचे मदलो कोण विचून आयलो हें राज्य चलोवपाक, जाल्यार ही खुशी. तातूंत सोडवण आसा. म्हणटो जो वावर आमी जायते फावटी म्हणटा राजकारण पॉलिटिक्स आमकां नाका, पूण खरेपणी भाव भयणीनो हो सोडवणेचो वावर तातूंतल्यानूय आसा. जाल्यार आमी आमचें राजकारण आसा तें पवित्र करूंक, आमची राजवटकी चलोवप आसा तें पवित्र करूंक देवाचे खुशे प्रमाणे तें चलोवची गरज आसा. देखून दर एकलो विचून काडलेलो आमदार, दर एकलो खासदार, दर एकलो पंचायत मेंबर जेन्ना गव्हर्नन्स करपाक दिल्लें आसा, देवाची खुशी जरी तर पाडिना जाल्यार तूं देवाचेर आड वेता. जरी तर तूं देवाची खुशी पाडिना जाल्यार सोडवणेच्या वावरांत तूं हात बोट घालिना, पूण सोडवणेच्या वावरांत तूं आड वेता. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. देव आमच्या सैमान भितर सरला, आमचें सैम ताणें पवित्र केलां. देखून ह्या देवीक सैमान भितर सरूंक दर दिसाक आमी जेन्ना ह्या जेवणान वांटो घेता तेन्ना आमचें सैम आमी वयर उबारूंक आनी देवीक सैमान आमी भितर सरूंक आनी हे भाशेन एकामेकाक आमी सोडवणेची हातयारां जावंक. जशें देवान सांगलां, दुतान सांगलां, देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. म्हणटच सगलें थाऱ्यार पडटलें, सगलें सारकें जातलें हो विस्वास धरून, देवाचेर आमचो विस्वास धरून ही भेट पेटोवया. आयज सोतमानता म्हणटा आसतना आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो ह्या उतरांक आमी दिमी मोडटले. सोतमानता देवा, सर्वपदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो. दिमी मोडुया सगलीं. उबी रावया. पोन्स पिलाताकाल ताणें गोश्ट सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांचो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
गायन घेऊया C19 पेज नंबर 36 C19. Suka fula kushta kante, Saudade sakele, chine mante, atama babe chozuka, punyani sorya vanda. Sheshe ami somor pita ke tumanun ke murmakta. Margorecha masaroksa Saudade Dak palindilan munshi वावरांत काम करता. Esce ami somor pita ke tumanun ke murmakta. Margorecha masaroksa dunge doyal kona. म्हज्या भाव भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आणि वयमी आमच्या नेके पवित्र सुविचार दावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्गीच्या बापा, तुजो एकलोच पूत मनीस जालो ती घोडी आपल्याच ओरंबाची भागी घोडी म्हूण तुजी पवित्र सभा ओळखून घेता आनी हो दोबाजीक गूट समोरंबून संतोसान तुका हो दिनवासणेचो योद्न भेटयता. तो तूं मोयपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत. ह्या समारंभा वरवीं आमकांच आनी हेरांय मनशांक दिसान दीस अदीक ऑर्ताबरीत आनी फळादीक कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां भरूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबादा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सोडवणदार मनशा कुळाचो मनशां खातीर मनशां मदें येवचो काळ बोल्लो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत स्वर्गांतावन देंवलो आनी तुजे उगणीत मोगाचे जाणवाय येवजणेचो मारयेक ताणें संदेश हाडलो. ओकोण भावार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपलीच ल्हानविकाय लीनपणी ओळखून निश्कळूंक आंकवारीन तुजे चाकुर्नीन आपलो जबाब दिलो. तेच भागी घोडये तिच्या निर्मळ कुसव्यान पवित्र आत्म्याच्या विचित्र पदवेन तुजो सासनीक पूत मनशा मदें मनीस कसो जिवंक लागलो. अशी तुजे परजेक केल्ली बासावणी पाळली तुवें विस्वाशीपणी आनी सगळ्या लोकांचे ओत्रेक बागयले पुर्तेपणी. देखून ताचेच उद्देशीन थांबनासतना वयर सर्गार तुका वाकाणटा देवदूतांचो दलबार आनी तुजी किर्ती गावून उल्हासता सगलो संवसार. तशेंच आमचेंय किर्तन पावूं आतां तुजे मुखार. पवित्र 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 तलबारांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. हुंसोगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. हुंसोगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोल. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गुटुया. तुझ्या गुरसाने पोनोची पोनपोना ओरवी तुवें आमकां सोडली सोडल्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आमच्याय जिवितान आमकां सोडवण दिसाच्या दिसाक जाय अशी दिसता जाल्यार ती सोडवण आमच्या आख्ख्या जिवितान, आमच्या समाजीक जिवितान, आमच्या खासगी जिवितान, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितान आमकां फावो कर म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीय, तुझें नांव पवित्र आसा, तुझें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काडीन पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका लागीं वतली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. खुशाल मना काळजा भोवती कोरया बोजोन कोरयाचे खुशाल मनान काळजा भोवती कोरया बोजोन कोरयाचे येदू जेजू आमचे मोले सास आमकां उदारची Zapowiedam din łasnycie, odmiancie mokotajcie, Erkon tudzie amcie odmów, Bapak pawoj amcie bozon, Kościal monan kaza pokry, Koria bozon, koria dziewo, Kushal monan kaza pokry, koria bozon, koria dziewo. प्रार्थूया. बो मोगाळ बापा, आंकवारीन आपल्या कुसव्यान घेतलेलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. हो भावार्थ सदां सांबाळूंक आनी परगटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचे सोक्तीन सासनीक सुखाक आमकां पावय. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उदोगकार. उत्सवाचे मागणे. सर्गींच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची मिया तो नासतना वपूंक तुजी कृपा आमकां नुसरूं. नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना हिम्या मनशा कुळाक तशेंच आख्खे रोजनेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासनाक तुजी महिमा परसडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसाराक
सोडवंडराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवा महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा आमेन. फाल्यां बुधवार आमी पवित्र संस्काराची बोजवण 10 पवित्र बुधवार मनयता आसतना फाल्यांचो दीस करीत भाशेन सगळे एंटरटेनमेंट सर्विसीस हातून मिसळ जाल्ले आसात तांचे पासून आमी मागतले. म्युजिशन्स, सिंगर्स, डान्सर्स आनीक तियात्रिस्ट, मुवी हातून आसलेले सगळे एंटरटेनमेंट सर्विसीसान जे आसात तांचे पासत एकामेकाक उगडास करचो आनीक ह्या एडोरेशनान भाग घेवंक सगल्यांक आमंत्रण करचें. 6:30 वाजता फाल्यां सांजे. गायन घेऊया T48 पेज नंबर 224. T48. संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शहरार गेली आयके काते हे वेळोरी सोड वायटांतली सोड विघ्नांतली ही वार माये सोलोकिनी दावानाच्या दोरगोरानी कोण शांतीची आमची जिणी संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शहरांतली आयगे काते हे वेळो